नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन काल सकाळ सुरू जाली. जशी तुम्ही जाणा त्या सकाळी बरोबर ज्यो बातम्यो सुरू जाल्यो RGPच्यो त्यो सान म्हणसर चल्ल्यो. नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश बोरकार हांणी वेगवेगळी डिसिजनां घेतली जी सगळी तुमकां खबर आसा, आजूय पेपरांनी छापून आयिल्ले आसा. आनी ताचे उपरांत आमी सांजची जी डिबेट घेतली तातूंत एक सायड आयली की विरेश बोरकारा वतीन जे क्लॅरिफिकेशन जाय आशिल्लें तें आयलें. आतां दुसरी सायड मेळोवपा खातीर आमी अजय खोलकर हांकां ट्राय केल्ले पूण ते बिजी आशिल्ले. सो आज सकाळीं म्हटलें तुमी वेळ काडा आनी आमचे कडेन या. सो आमचे बरोबर आसा अजय खोलकर, ट्रेजरर RGP. म्हणपाचो ट्रेजरर काय सस्पेंडेड ट्रेजरर काय वॉट एक्झॅक्टली? ना, सध्या तरी आमी काल क्लॅरिफिकेशन केला बाय इवनिंग की आमी जे आमकां जे सो कॉल्ड नॅशनल प्रेसिडेंट आसा त्यांनी जे कितें ऑर्डर्स पास केला ते नल एंड वॉयड आहा म्हणून आनी अनऑफिशियल आहा आनी म्हणजे तेका काय ऑथॉरिटी ना म्हणून आनी ते आमचेर बायंडींग जायना. आनी आमी सध्या ट्रेजरर आसा आनी आमच्या पार्टीचे जे सगळे जनरल सेक्रेटरी आहा तो पोजिशन होल्ड करता, बाकीचे कमिटी तशे आसा. सो तेका आमी ऑलरेडी इन डिटेल क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आहा काल. सो ओके, ट्रेजरर ऑफ RGP. पूण आतां हें हांगा बसले आमी तेन्ना आमचे कडेन कॉन्स्टिट्युशन आसा. बरोबर. जे कॉन्स्टिट्युशन सध्या इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर आसा. त्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कारण तुवें सो कॉल्ड नॅशनल प्रेसिडेंट म्हटलो तेजे प्रमाणे हांगा नॅशनल प्रेसिडेंट आसा, तेणें कॉन्स्टिट्युशनाची सायड मारिल्ली आसा. नॅशनल प्रेसिडेंटाचें पोजिशनूय आसा आनी विरेश बोरकाराची सायन आसा. ताजो स्टॅम्पूय आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो नॅशनल प्रेसिडेंटाचोय स्टॅम्प आसा. सो दीस मिन्स दॅट इज नॅशनल प्रेसिडेंट. पळय कितें आसा हेजे आमी थोडो डिटेलान या, कित्याक काल तुमचे हांवें सगळे इंटरव्यूज पळयले आनी तुमी थोडे डॉक्युमेंट्स दाखयले आनी आयचे आमचे इंटरव्यून सगळे स्पश्ट जातले आनी क्लियर जातले की लोकांच्या मनान दुबाव आसा की रातचो अडेजांकूच कसो हो नॅशनल प्रेसिडेंट प्रकट जालो. फाटलीं 5 वर्सां नॅशनल प्रेसिडेंट काय नासलो. आतां जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जाता 50 ते 100 लोक एकठांय जाता. इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिविज्युअल्स ताका म्हणटा. ते एकठांय जावन पर कॉन्स्टिट्युएन्सी ते एफिडेवीट मारता आनी मागीर ती पार्टी रजिस्टर जाता. पार्टी रजिस्टर जावच्या पयलीं म्हणल्यार ते मिटिंग्स घेता आनी मिटिंग्स घेवन टेम्पररी ऑफीस बेरर्स काडटा नाल्यार टेम्पररी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तशें काडटा. आमी ते डिनाय करना की विरेश बोरकर आमचो पयलींचो प्रेसिडेंट आसलो, वीच इज अ टेम्पररी पोजिशन. मागीर प्रेसिडेंट मिन्स स्टेट प्रेसिडेंट आसलो तशें नॅशनल प्रेसिडेंट बी तशें काय रेजोल्युशन्स आमचे हितून येना. हो जो आतां अपडेटेड वेबसायटीचेर दिसता तो पयलींचो खूब पयलींचो जे पार्टी स्टार्ट जावच्या पयलींचे जे प्रोसेस चलताले रजिस्ट्रेशन तेन्नाचो हो एक ड्राफ्ट आसलो. ड्राफ्ट हातून तो मागीर सायन मारून टेम्पररी तेंच्यानी ऑफीस बेरर्स काडले, विरेश बोरकाराक प्रेसिडेंट केले आनी मागीर तेणी सायन मारून तो सबमीट केलो. नॅशनल दिले, मागीर स्टेट नॅशनल कावन्सील सांगले, नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी सांगले, मागीर स्टेट ताका पावर दिले प्रेसिडेंटाक. मागीर इलेक्शन कमिशनार तेगेर ऑब्जेक्शन्स हाडले की यू आर अ स्टेट पार्टी, रिजनल पार्टी. सो तुका नॅशनल ते लागना आनी तुका ते एका मनशाकूच सगळे पावर तूं दिवंक शकना की ते ऑटोनॉमस जाता नाल्यार ती एक दादागिरी कशें जाता तशें तूं करूंक शकना. कित्याक जेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्युशनाक प्रिएम्बलान म्हणटा की कॉन्स्टिट्युशन तुमी फॉलो करतले म्हणून इट शूड बी डेमोक्रेटीक. सगळ्याक तुवें कमिटीज करपाक जाय आनी ते कमिटीक पावर दिवपाक जाय. तो मागीर तेन्ना कितें जालें जेन्ना आमचे जुलयान 17 जुलय स्पेसिफीक डेट 17 जुलय 2021 जनरल बॉडीन तेन्ना मिटींग घेतली की ते जे आसा ते कॉन्स्टिट्युशन एज पर ऑब्जेक्शन्स येयला ते आमी अमेंड करपाक जाय म्हणून. तेज्या पयलीं आनी तेन्ना अमेंड केलं कॉन्स्टिट्युशन. अमेंड करतकीर तेंच्यांनी कोर एक्झिक्युटीव कमिटी म्हणून केली. जस्ट फॉर जेंकां खूब आमी आतां कालच्यान आसा सो ताका लागून हें जें आसा कालचें जें आसा आमकां मेळ्ळें वेबसायटीचेर ते तूं ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन, ते ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन तेजे नंतर न्यू कॉन्स्टिट्युशन तुमी सबमीट केलें. पार्टी रजिस्ट्रेशन जावच्या पयलीं. ओके. ही आतां गजाल कसली, जे ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन आसा जे तुमी आतां अपडेटेड ते वेबसायटीर दिसता पळय ओल्ड, ती एक्चुअली तेंची टेक्निकल सिस्टम तेंचो एक एरर तो आमी तेंकां ऑलरेडी सांगला तुमी रेक्टिफाय कर म्हणून. लास्ट 2-3 म्हयने ते आमी तेंचे कडेन डिस्कशन चालू आसा. तेजेर हांव डिटेल तुमकां सांगतलो मागीर. तेज्या नंतर 2021 जुलयाक तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें की नॅशनल प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट ना पार्टीचो आनी एकटोच प्रेसिडेंट सगळे पार्टीचे डिसायड करूंक शकना म्हणून आमी नेवो कॉन्स्टिट्युशन आतां कॉन्स्टिट्युशन ऑफ पार्टी जे दिसता पळय हांगा जर आमकां आनी तेन्ना ते रेजोल्युशन हांव तुमकां दाखयतां. ओके. तेवूय रेजोल्युशन कित्याक हे हिस्ट्री पयलीं आमकां हिस्ट्री समजपाक जाय. प्ले दॅट रेजोल्युशन प्ले कर. रेजोल्युशन जनरल बॉडी रेजोल्युशन 17 जुलय 2021 आनी सगळे मेंबर्स आसले तेन्ना आनी तेंच्यांनी
विरेश बोरकर त्याने प्रेसिडेंट म्हणून टेम्पररी आसलो. त्यांनीच प्रपोज केले की इलेक्शन कमिशनाचो मेमोरंडम येयला 6 जुलय 2021 की ते ऑब्जेक्शन्स हाडटा म्हणून तुमी ते चेंज करपाक जाय. सो मागीर तशें रेजोल्युशन्स घेतले की अंडर सब हेडिंग रिलेटेड टू कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी द एक्झिस्टिंग टेक्स्ट टू बी रिप्लेस विथ द फॉलोइंग. ते रेजोल्युशन स्क्रीनर तुमकां दिसता की द कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी शाल बी द हायेस्ट पॉलिसी अँड डिसिजन मेकिंग ऑफ द पार्टी. सो सगळे पावर्स ते कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक दिले आनी खूब त्याचे मागीर कंपोजिशन जाले. प्रेसिडेंट कोण आसपाक जाय, वायस प्रेसिडेंट कोण आसपाक जाय, तशें फूल कंपोजिशन जालें आनी ते अमेंडमेंट केले. हे 17 जुलय 2021 आनी ते अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन फायल जाले आनी मागीर नोव्हेंबर 2021 आमकां पार्टी रजिस्टर जाली बेस्ड ऑन हे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन द तुम्ही स्टार्टिंग नॅशनल प्रेसिडेंट वाले कॉन्स्टिट्यूशन न्ही म्हणटा तू ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर पार्टी कित्याक तशें एक सिंगल प्रेसिडेंटाक पावर दिले पळय ते तशें इलेक्शन कमिशन खंयचीच पार्टी रजिस्टर करना. इट गिव्स पावर टू कमिटीज, कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीज नाजाल्यार कावन्सील एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक तशें पावर दिता. तशें पावर्स आहा ते प्रमाणे इवन जो आतां सद्या आमचो कॉन्स्टिट्यूशन तितूनय आमी प्रेसिडेंटाकूच सगळे पावर दिल्ले. मग ते म्हणपाक ना तुमी तशें एकट्याक दिवंक शकना. इट शूड बी 21 मेंबर्स बॉडी आनी तितून ते मागीर ते कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी पयलीं ते कावन्सील आसले मागीर कावन्सील जावन ते कमिटी केले, अमेंडमेंट केले. तो मागीर अप्रूव्ह केलो. तेज्या नंतरूच आमकां नोव्हेंबरान सर्टिफिकेट मेळ्ळी. आतां तेंचे मागीर ते जातकीर एवरी इयर इलेक्शन कमिशन आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागता की बाबा कॉन्स्टिट्यूशन तुमचो अपडेटेड आहा तो दी म्हणून. आतां तुमकां आनीक लेटर दिता, मागीर तुमी ते दाखया की आमकां 19 फेब्रुवारी 2024 तेज्या पयलीं एक लेटर येयलें की इलेक्शन कमिशनाक की हे लेटर येयलें 12 फेब्रुवारी 2024 की एडरन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी. आनी तुमी आमकां सगळे पार्टींक दिले, पॉलिटिकल पार्टीजांक थ्रू CEO ऑफिस आनी धाडा म्हणून सांगलें. मागीर आमी 19 तारीख आनी ते 19 फेब्रुवारीक ते लेटर केलें आनी 23 फेब्रुवारीक ते लेटर इनवर्ट केलें की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तुमच्या हातीन आहा सध्या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून. आनी तो मागीर तेंच्या रेकॉर्डार पावलो. मात बाय मिस्टेक टेक्निकल मिस्टेक तो तेंचो डिलींग हँड हा कोण ते वेबसायट हे करता पळय तो टेक्निकल मिस्टेकान तेंचो ओल्डूच तो तेंच्यांनी अपलोड केल्लो आसा. जो 9 तारीख तुम्ही म्हणटा 9 जुनाचे मागीर 9 जुनाक तो ओल्ड आसा. मागीर तेज्या पयलीं कॉन्स्टिट्यूशन आसलो पळय 8 तारीख 7 तारीख मागीर तेज्या पयलीं जितली वर्सां तो दुसरो आसा पळय आमचो अपडेटेड तो आसलो. सो तो टेक्निकल मिस्टेक जाली म्हणटा. इट इज अ टेक्निकल. आता ही टेक्निकल मिस्टेक तांकां नजरेक येयला. आता ते म्हणटा पळय तांकां खबर नासलें आनी नॅशनल प्रेसिडेंट रातचोच कसो येयलो. नॅशनल प्रेसिडेंट तांकांय खबर ना की हो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो आदलो आसलो म्हणून. ती फायलीन तेंच्या रिकॉर्डार आसा. पयलीं आमी मेल करताले डॉक्युमेंट्स करताले तो तेंच्या रिकॉर्डार आसा. सो तांकां आतां हो मेळ्ळा. जशी कॉन्स्पिरसी चलताली की तांकां म्हटल्यार विरेश बोरकर तांकां मेळ्ळा आनी ते म्हणटाले तांकां खबर ना म्हणटा की अशें आसा म्हणून. इट इज अ मास्टर स्ट्रोक नाल्यार इट इज अ ब्रह्मास्त्र म्हणटा पळय तशें ना ते. हे सगळे हो नॅशनल ब्लंडर. कित्याक सांग नॅशनल प्रेसिडेंट तर एक टायम आमी मानून घेवया की नॅशनल प्रेसिडेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन आमी मानया. तर आतां आमी तेगे डिस्कशन करया की हो कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणून जो वेबसायटार आहा तो आनी नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश बोरकर आसा म्हणून नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार 4.5 वर्सां 5 वर्सां तूं खंय आसलो हो प्रश्न येता. आनी तुका जर हें आसा जाल्यार आमी इन डिटेल तितून या म्हाजे कडेन तो आसा आनी तो क्लॉज हायलायट केला. ते कितें म्हणटा ऑर्गन्स ऑफ द पार्टी ब्लॉक आसपाक जाय, डिस्ट्रिक्ट आसपाक जाय, स्टेट आसपाक जाय, नॅशनल आसपाक जाय कावन्सिल. ओके तू खंयचो पेज नंबर पेज नंबर 3. ओके हां ओके पेज नंबर 3 ऑफ ओल्ड. 3 ओल्ड ते म्हणपाक नॅशनल कावन्सिल आसपाक जाय, नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसपाक जाय. हय नॅशनल कावन्सिल आनी नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसपाक जाय एट नॅशनल लेवल. हे जाला प्लेनरी सेशनूय आसचें पडटा. ते सोडून दिता सद्या ते क्लेम करता की नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. नॅशनल कावन्सिल नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जाला. आतां ना नॅशनल कावन्सिल तूं वाचपा जाय. नॅशनल आतां फुडें या नॅशनल कावन्सिलाचें हे पळोवया कॉम्पोजिशन पळय. नॅशनल कावन्सिल आनी नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह पेज 6 पळया तुमी. हय 1 डेलिगेटेड फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, स्टेट प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, ऑल मेंबर्स ऑफ MPs, ऑल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनल कावन्सिल. पेज 6 पळया. हय पेज 6 फाटल्यान. ओके हय पळय म्हणजे तो म्हणटा न्ही आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट मात तेज्या पयलीं एक नॅशनल कावन्सिल आसपाक जाय. हय ते खंय आसा नॅशनल कावन्सिल. ताका एक वायस प्रेसिडेंट आसा, एक जनरल सेक्रेटरी आनी 18 सेक्रेटरी आसचे. ते आसपाक ते खंय आसा
ते खंयच ना. आनी मागीर पॉयंट एफ पॉयंट एफ व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट एफ नॅशनल कावन्सील आसपाक जाय. मागीर तितून डेलिगेट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट आसपाक जाय, स्टेट प्रेसिडेंट आसपाक जाय, वायस प्रेसिडेंट आसपाक, जनरल सेक्रेटरी आसपाक जाय, मागीर MP आसपाक जाय, MLA आसपाक जाय आनी सगळे प्रेसिडेंट आसपाक जाय. ते खंय आहा नॅशनल कावन्सील. मागीर पॉयंट G पळया, नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी आसपाक जाय. नॅशनल आनी नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी कोण अपॉइंट करता? नॅशनल कावन्सील. प्रेसिडेंट करिना, नॅशनल कावन्सील करता. म्हणजे सगळ्यांक सुप्रीम बॉडी खंय? नॅशनल कावन्सील. त्याच्या अंडर नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी, त्याच्या अंडर नॅशनल प्रेसिडेंट. यांका सगळ्यांक पायस कसून काल त्यांनी ऑर्डर काढल्यो. नॅशनल प्रेसिडेंट इवन इफ वी कन्सिडर दिस एज ट्रू जाल्यार नॅशनल प्रेसिडेंट थर्ड लेयर येता. आनी ते मॅक्झिमम मेंबर्स 150 मेंबर्स आसपाक जाय. मागीर एक वायस प्रेसिडेंट आसपाक जाय, जनरल सेक्रेटरी आसपाक जाय, 18 सेक्रेटरी आसपाक जाय, मागीर 28 एडिशनल सेक्रेटरी आसपाक जाय, एक ट्रेजरर आसपाक जाय. हे खंयचे नॅशनल. आता म्हाका विरेश बोरकराक सिंपल प्रश्न आसा. ओडेजांक तुका कळ्ळा की तूं नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. हू इज ओडेजाचो कोण आमचो वायस प्रेसिडेंट? नॅशनल जनरल सेक्रेटरी कोण? नॅशनल सेक्रेटरीज कोण? नॅशनल ट्रेजरर कोण? हांव तरी तूं म्हणटा स्टेट ट्रेजरर. नॅशनल हे सगळें कोण होल्ड करता पोझिशन? आनी तूं पावर एक्झिक्यूट करता, एकूच पावर एक्झिक्यूट करता, काडपाचें आनी सस्पेंड करपाचें आनी रिस्टोर करपाचें. बाकीचे पावर्स तूं कित्याक एक्झिक्यूट करना? बाकीचे पावर्स कितें? आतां पेज बी पेज बी द प्रेसिडेंट. आता पॉयंट बी अंडर हितून येता आर्टिकल V.2 येता, म्हणजे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अँड नॅशनल एक्झिक्युटीव. म्हणजे पेज नंबर खंयची म्हणटा? पेज नंबर 8 पळय. पावर्स ऑफ ऑफिस बेरर्स म्हणजे प्रेसिडेंट म्हणल्यार कोण हांगा? नॅशनल प्रेसिडेंट. वयले हेडिंग आहा ते नॅशनलाचेच आहा. The president shall responsible for smooth functioning of the party and he will assist in his party of the office bearers. केले तुवें इतली 5 वर्सां एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट. He shall or she shall preside over the meetings of the council or executive committee. केले तुवें 5 वर्सां. The president will distribute assignment to office bearers. केले तुवें 5 वर्सां. आमचे स्टेट प्रेसिडेंटाक तुवें सांगले, म्हाका तुवें सांगले, मेंबर्साक तुवें सांगले. He or shall exercise all powers of executive committee when it not in session. केले तुवें ना. He shall however get decision ratified in next executive meeting. केले ना. तुवें फक्त कितें केला ते म्हणून रातचे वडे सांग. द नॅशनल प्रेसिडेंट विल हॅव पॉवर टू टेक ॲक्शन इन रिगार्ड